आयज पळोवंक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक गोंयचो सीएम आणि हेल्थ मिनिस्टर आमचे माननीय विश्वजीत राणे खूप आमच्या गोंयच्या लोकांकडे फकाणां करता अशें दिसता की जे गोंयांत 0 पेशंट आसले आयज दिसाक 10-10, 15-15 कोविड पेशंट म्हणून आमचे लोक गोंयांत आमचे गोंयची जनता मरता. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जे 0 केलेले ते मनीस दिसाक 10-10 मनीस मरता. आणि एज पर आमचे गोंयचे सेन्सस पळयत जाल्यार गोंयचे पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार गोंयचे पॉप्युलेशन हे 15 लाख आसा. 15 lakhs ओन्ली, 15 लाखूच आसा. आणि दिसाक जर 10 आमचे भाव जर असे मरो लागले कोविडाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकडे जे सुशासन आणि प्रशासन जे म्हणतात ते एकदम त्याका लिमिटूच ना, ते लिमिटा भायर कोलॅप्स जाल्लेले आसा. आमकां इतले त्रास जाता गोंयांत जी हॉस्पिटलां कोविड हॉस्पिटलां जी आसा हेतूनसून आमचे कोविड हे निमित्त आमचे सगळे गव्हर्मेंट सेशन जे गव्हर्मेंट ऑफिसां जी आसा ही सगळी बंद पडलेली आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसान जर आमी गोंयचे लोक कसले कामाक गेलेले 7 ते 8 म्हयने जाली कोणाचीच कामां जायना आणि भितरल्यान ही चोरपाची कामां करतात. सगळो आरोप आसा, फटोवपाचे लोकांक प्रयत्न करतात. आता आमी भुरग्यांचे भवितव्य जे म्हणटात कोविड-19च्या अंडर आयज आमचो माननीय मुख्यमंत्री सांगता कितें खबर आसा, आमी आतां स्कुलां स्टार्ट करुया, डिसिजन घेवपाचें आहा म्हणून. हांव माननीय मुख्यमंत्री बीजेपीच्या सरकाराक हांव सांगता तुमी पयलीं असेंब्ली सेशन घेयात. तुम्ही 40 जाण एमएलए एकीकडे येवपाक भियातात. कितें एकीकडे येवपाक हे 40 एमएलए भियातात असेंब्ली बसपाक. ते बी पळोवंक गेलेले असेंब्ली तुमचे अरेंजमेंट पळयत जाल्यार बेंच वायज पळयत जाल्यार ताका सोशल डिस्टन्सिंग धरून जाय तशी असेंब्ली घेवंक शकता. हे गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी फटयला. गोंयच्या लोकांक हे कितें आन्सर करतले म्हणून असेंब्ली घेवपाक भियातात. आणि आमचे स्टुडंट्साक जे कॉलेजीन शिकता म्हणटात 10वी 12वीचे भुरग्यांक जे म्हणटात ते कितें म्हणटात आमी इस्कॉला स्टार्ट करुया. ते भुरगे आमचे भवितव्य, आमचे स्टुडंट हे प्रत्येक पेरंट्साचे भवितव्य. घरान ते हेच्या फुडें आमी जाणटे जायना फुडें भुरगे आमचे भवितव्य. तेच भुरग्यांक काडटात आनी तुमी स्कुला स्टार्ट करुया म्हणटा. हांव म्हणटा कितें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कितें म्हणटा तुमी असेंब्ली घेयात. तुमी असेंब्ली घेवपाक भियातात कित्याक लागून तुमी तुमच्या मरणाक भियातात आणि आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी मरणान घालुया. हे सरकार आयज पळोवंक गेले जाल्यार हे हॉस्पिटलां आहा न्ही मणिपाल हॉस्पिटल हे फक्त बीजेपीच्या एमएलए एमपी आणि व्हडले VIP न्हू तेंकाच हॉस्पिटलां ही आणि कोणाक हॉस्पिटलां जायना ही गरीब लोकांक जायना ही. पूण गोंयच्या सरकाराची जबाबदारी कितें आसता प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंट ESI फारीक करता. आपले पगाराक म्हयन्याचे वर्साक पयशे फारीक करतात. तांकां फॅसिलिटी कितें आसा गव्हर्मेंटाक आमी पयशे फारीक करता, प्रत्येक लोक टॅक्स फारीक करता. पूण तुमी जी हॉस्पिटलाची नांवां जी डिक्लेअर करतात व्हडली कसली रेटीची हे करतात ती लोकांक परवडना. गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. तुमी तारीफ कितें म्हणून दिता आमचे गोंयचे लोक टुरिस्ट आमचे गोंयचे लोक. सरकाराची जबाबदारी कितें हे एमएलए जे आसतात हे मिनिस्टर जे आसा 30 बीजेपी कडे एमएलए आसा गोंयांत तांकां हांव शिटकावणी दिता. तुमकां लोकांक जबाबदारी दिला भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जर तुमचे कडेन जर आसा तर गोंयच्या लोकांक तुमी कितें दितात. तुमच्या सरकाराकडे दिल्ली कडून पयशे ना म्हणून येयल्ल्या वाटी सांगता तुमी आमकां GSTचे पयशे वरसून दिल्लीसून येवपाचे तेच्या उपरांत आमी काम करतले म्हणून आणि 200 कोटी 300 कोटी रीण काडटात आणि फक्त सरकाराचो पगार घालतात. पण गोंयच्या लोकांचे तुमी कितें करतात. भुरग्यांक जबरदस्ती करून घेतात. हे प्रत्येकाच्या आवय बापाशी आणि तेंचे कडेन आपली भुरग्याचे आपली जबाबदारी घेवची आहा. तेणे सांगले म्हणून आतां तुमी म्हणटात ऑनलायन आनी कशें शिकयता जाल्यार परत तुमकां इस्कॉला कित्याक करूं नये. वचून थंयसर तुमी पगार घेतात कितें सगळे हितून फीस घेतल्यात आनी तुमकां त्या भुरग्यांचे हें कोवीड हें हाडपाचें संकट हाडपाचें हें सरकार करता. ते मुद्दाम जाणून बुजून हें भुरग्याचें संकट हाडपाक करता. तुमी ऑनलायनीन करून आतां बसून पयशे घालतात तांकां. ताचे आसतना तुमकां ते भुरगे इस्कॉल सुरू करूंक जाय. शिकतलो भुरगो कसोय शिकता. फक्त शिकोवपाक जर तो गरीब भुरगो कित्याक तेजे कडेन बरे व्हडले मोबायल तसले हाडूंक गावना. थोड्याचे बापूय शिकोवना घरान कोण भाव एक मोबायलाचेर कितके शिकतले. एका घरांचे 10 जाण गेले तर तांकां 10 मोबायल हाडपाकूच केदें संकट आहा तेंचेर. ते गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दवरूंक जाय. ही कित्याक दवरना. येयल्ले बेश्टे तेका हें कोण गावलो तो कोरोना पेशंट फक्त कितें डॉक्टर आतां डेंगू येयला म्हणून डॉक्टरांक डॉक्टर
कुशीकूच घेयना तर पेपरार डेंगू येयलो आनी तो थोडो डेंगून मरता थोडो तरी मलेरिया जावन मरता तूं तो हातूंच तयार नाका तूं तितक्याक रावता तूं पळोवन सांगता चल कांय ना तें दुयेंस जावपाना खंय फक्त कितें तें नांव कोरोनाचें दिवन फॉल्सी फ्रॉम म्हणटाले तेन्ना थंय गेलो आतां फक्त येयल्ल्या कोणी कसोय मेलो कोरोना अरे अशें राज्यांत कितके जाण मरता पूण एक्सिडंटान मरता कितें तरी तो कोरोना ते पेशंट इतकें म्हणटा गव्हर्मेंटान कितें सक्तीचें घेवंक जाय